नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवान. दीप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. साश्टीन फेक रेजिडेंट सर्टिफिकेट करून दिवपी रॅकेट दक्षिण जिल्लो रजिस्ट्राराक 6 निवासी दाखल्यांचेर दुबाव आयिल्ल्यान ताणें ते तपासले. सगळ्यांचे सर्टिफिकेशन नंबर एकूच, नाव, पत्तो, तारीख वेगळी. ताणें ऑनलायन तपासल्या उपरांत सगळ्यो फेक म्हूण सामकें स्पश्ट. फातोड्ड्या पुलिसेन कागाळ केल्या. साश्टीत फेक रेजिडेंट सर्टिफिकेट करून दिवपी रॅकेट. मडगांव साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक मॅरेज रजिस्ट्रेशनाक आयिल्ल्या एका सर्टिफिकेटीचेर दुबाव आयिल्ल्यान सगळ्योच ऑनलायन तपासल्यो. सो फेक म्हूण स्पश्ट. In the office of civil registrar cum sub registrar Salsil, we are processing all marriage applications through online mode. So while verification, certain things were noticed by us, that the residence certificate uploaded by some of the parties, upon verification through online mode, we realized that these residence certificates were not at all issued by the Mamledar offices. They are not the authenticate certificates, or I can say they are bogus certificates, because when we find out the authenticity of the certificate through online mode, it was not the certificates which were issued by the Mamledars. So it was a very serious issue where a lot of money is being extracted for getting the residence certificates. We realized we had seen only one case, but thereafter we had instructed our staff to verify every residence certificate, and now we have got around 5 to 6 cases of bogus residence certificates. सगळ्यांचे सर्टिफिकेशन नंबर एकूच, फोटो, नाव, गाव, तारीख वेगळी. Outward number of the Mamledars is common with all these 6 certificates. The dates has been changed. The names and photographs of the concerned person has been manipulated on their certificates. But outward number is displayed as same on all these 6 residence certificates. Yeah, even the signatures is the same. In one of the cases, we have realized that the concerned Mamledar is transferred, but the certificate is issued in his name upon his transfer order also. रजिस्ट्रार म्हणटा सर्टिफिकेटी तयार करून दिवपी थर्ड पार्टी रॅकेट आसा. There are some, I think, agents acting who are manipulating or forging the documents earlier issued by the Mamledars. लोकांनी मामलेदार कचेरींतल्यान सर्टिफिकेटी घेवच्यो म्हूण उलो. So my appeal to the citizens is that when they are getting the residence certificates through third party, means when they are not directly contacting the Mamledar office through online for getting the residence certificate, then they should ensure that it has been issued by the Mamledar offices only. सुत्रा सांगता फेक सर्टिफिकेटी करून दिवपी काय एजंट आसात. एका सर्टिफिकेटी फाटल्यान 3000 रुपया घेतात. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. गोंयभर मोठी उमेद भक्तिभावान महाशिवरात्रीचो उत्सव. सगळ्या शंकराच्या देवळांनी फातोडेर सावन दर्शनाक, लिंगाचेर अभिषेकाक दूध बेल घेवन लोकांच्यो लायणी. अंत्रुजातली शंकराची देवळां, तांबडी सुर्ला, हरवळ्या, नारव्या, सप्तकोटेश्वर, तशेंच पणजे, म्हापशा, दिवचले शंकराच्या देवळांनी उत्सवाक गर्दी. राती उसरा मेरेन उत्सवाचे विधी आनी कार्यावळी. गोंयभरची महाशिवरात्र. पोन्ने गोंया अंदू जावपा आशिल्ले सेंट झेवियर एक्सपोजिशनाचे फाटभुंयेर केंद्रान चर्च आनी वाठाराच्या कामा खातीर 17 कोटी मंजूर केले. श्रीनगरांतले बीजेपीचे कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन उदरगतीच्या कामांचे व्हर्च्युअल उक्तावण केले. 21 नोव्हेंबर मेरेन काम पुराय जातले. राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे उलयलो. पोन्ने गोंयांत अंदू जावपी सेंट झेवियर एक्सपोजिशनाचे फाटभुंयेर केंद्रान चर्च आनी वाठाराच्या कामा खातीर 17 कोटी मंजूर केले. कार्यावळीक चर्चीचो फादर, IHMची भुरगीं आनी टुरिझमाचो स्टाफूय आशिल्लो. राज्यसभा खासदार तानावडे म्हणटा 21 नोव्हेंबरा पयलीं काम पुराय जातलें. आज आमी पळयतात की आज ही पिलग्रिमेज टुरिझम डेस्टिनेशन ज्या भागा भितर देशांतलो आनी विदेशांतलो सबंद जो टुरिझम जो गोंयांत येता तो हांगा विजीट केल्या शिवाय वचना. आनी ताका लागून हे सगळे जर तांकां बरे सुविधा दिवं जाय जाल्यार आज 17 कोटीचे आज हांगा आमी फावंडेशन स्टोन घालतात. हांगाले एक्सपोजिशन जे आसा हे सादारण म्हाका दिसता 21 नोव्हेंबरच्यान सुरू जातलें. आनी त्यामुळे 21 नोव्हेंबर पयलीं म्हणजे साडे 15 नोव्हेंबरच्या पयलीं हे सगळे काम जे आसा ते आमकां पूर्ण करपाक जाय. तेन्ना बॉम जिजस बेजिलिका चर्चीचे कितें इम्प्रुवमेंटाक जाय, कितें एडिशनल फेसिलिटीज जाय ते फादर पेट्रिशियन तांच्या टिमीक वांगड्या कडेन उलोवन एक प्लॅन चॉकआउट केलो. जवळ जवळ सुरवातीक 41 कोटीचो सुमार एस्टिमेट आशिल्लो आनी आज सांगपाक तुमकां खूब आनंद जाता की तातले जवळ जवळ 17.75 crores
एप्रूव्ह जाल्ले आसा, जातूंतल्यान तशें म्हणजे आमच्या चॅरमॅनान सांगलें इंटरप्रिटेशन सेंटर people come to our sites that they may have a good experience. We also have been very happy that this is a place that is chosen, and we also have requested certain things that they have listened to us and which we will be constantly in dialogue with, and we will hope that together the place will become convenient for everyone. प्रुडंट खातीर साहिल मांद्रेकार आणि स्वप्नील तारी. गोंयान इंडी अलायन्साचे उमेदवार 4-5 दिसान जाहीर करतले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी सांगता. काँग्रेस लोकां मेरेन पावता. वेंचणुकेची कार्यावळ जाहीर जावचे पयलीं खंय उमेदवार जाहीर. दक्षिण गोंयांत बायलांक उमेदवारी दिवप ही कल्पना ओरिजिनल आसा जाल्यार बीजेपी क्रेडीट दिवंक जाय. उमेदवार थारना म्हूण दिता जाल्यार चुकीचे. विजय उलयलो. स्क्रीनिंग कमिटीची मीटिंग जालेली आहे आणि ऑल द अलायन्स पार्टनर्स आर टेकन इन टू कॉन्फिडन्स. आणि म्हाका दिसता एक 3 ते 4 दिसांनी जी CEC जातली, CECच्या दिसाक दोन्ही कॅन्डिडेट वी विल डिक्लेअर. आय यू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट 4 to 5 days that this candidates will be announced. लोकां पर्यंत ऑलरेडी काँग्रेस ऑलरेडी आमगेले गेलेले आहे. वी आर ऑलरेडी प्रेपरेशन जालेले आहे. नाउ द क्वेश्चन ऑफ कॅन्डिडेट आय एम क्वायट शुअर डेट्स ऑफ द इलेक्शन आर ऑल्सो नॉट अनाउन्स्ड. Before the dates are being announced, our candidates will be announced. ना महिलांक तिकीट दिवप म्हणून एक विचार येवप एक अशें आसूंक शकता की 50% रिजर्वेशन आमी दिलें पयलींच, आमी तांकां रिप्रेजेंटेशन दिलें. वायट न्ही, कित्याक 50% वोटर महिला आसात. सो महिलांक रिप्रेजेंटेशन दिवपाक जर खंयचो पक्ष सोदता, कन्सेन्सस जायना दुसरे उमेदवारां मदीं म्हणून महिलांक दिवप अशें जावंक जायना. महिलांक दिवप हीच ओरिजिनल आयडिया. ती जर ओरिजिनल आयडिया ते फुडें व्हरूंक शकता जाल्यार तांकां क्रेडीट दिवंक. पूण खरें कितें तें म्हाका अजून खबर ना. कित्याक जे म्हणसर जायना डिक्लेअर आनी जे म्हणसर फॉर्म भरना ते म्हणसर खूब वस्तू मदीं जावंक शकता. देशान उदरगतीच्या कामांक आपूण धाव्वो. मिडिया पब्लिशर्सांचे आंकडेच सांगता म्हूण बीजेपीची विक्रमी 6वे फावट उमेदवारी मेळिल्ल्या श्रीपाद भाऊची विरोधकांक जाप. टिका करतना अभ्यास करचो. आपणी 1250 कामां केल्यात म्हूण भाऊन विरोधकांचेर फार मारलो. बीजेपीची विक्रमी 6वे फावट उमेदवारी मेळिल्ल्या श्रीपाद नायकाचेर ताणें कांयच कामां करूंक ना म्हूण विरोधक टिका करतात. ताचेर भाऊक रिएक्ट जावपाची संद मेळ्ळ्या. कांय पब्लिशर्सांनी उदरगतीच्या कामांत भाऊक देशांत 10वो नंबर दिला. भाऊ म्हणटा आपणे केल्ल्या उदरगतीचे कामां विशीं आंकडेच सांगता. आता मेरेन 1250 कामां. कोणाक सगळ्यांक अधिकार आसा, पण तेणी दोळ्यांनी पळोवन हें करचें. म्हजो विकासाच्या बाबतींत ह्या देशांत 10वो नंबर लागला म्हज्या मतदारसंघाचो. आनी हें हांवें करूं ना, हे इंडिया टुडेन केला सर्वे, टायम्स ऑफ इंडियाचो सर्वे आसा तें करता, स्वतंत्र संस्था करता. आनी अशें जर आसता म्हणजे हांकां दोळे आसा काय ना अशें म्हणपाचें केन्ना कितें प्रसंग येता. पण पॉलिटिकल हें करतना सुजी पळोवन टिका करपाक जाय. आनी हें आज कलेक्टराचे हेजेर आसा. गेल्या 4 टर्माक म्हणजे आतां हे 5 टर्म जर सोंपतले जाल्यार जवळ 1250 प्रोजेक्ट आमचे जाले. म्हणजे जवळ 1 कोटीचो कम्युनिटी हॉल धरून 10 लाखा पर्यंतचे जे स्ट्रीट लायट आसतली आनी कितें आसतलें अशें 1250 प्रोजेक्ट. आनी म्हणूनच तर ह्या हितून म्हाका 10वो नंबर मेळ्ळा तेजें कारण तें आसा. हे पुरावे आसा. ताणें केन्नाय वचून तें लिस्ट पळोवचें, दोळे बंद करून माजरा सारकें दूद पिवचें न्हय. ह्या टर्माक खंय 140 कामां जाल्या. विकास ही चालू प्रक्रिया. विकास खंय तरी कमी येयला ना, अजुनूय विकासाची कामां येत आसा. ह्या क्रमांकूच जवळ आमी 150 प्रोजेक्ट 160 प्रोजेक्ट जातले. 2 वर्सां कोरोना काळ आशिल्लो त्या वेळी ते काम जावना, त्यामुळे 3च वर्सां मेळ्ळी. आनी तातूंत इल्लेशे दर क्रमांक आमचे 200 प्रोजेक्ट एवरेजी जाताले. ह्या वेळी इल्लेशे 160 ते 40 प्रोजेक्ट कमी. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. बीजेपी संवसारांतलो सगळ्यांत मोठो पक्ष. आमकां बी टिमीची गरज ना. प्रदेश अध्यक्ष तानावडेची प्रदेश काँग्रेसीचो प्रभारी माणिकराव ठाकरेक जाप. आरजी बीजेपीची बी टीम म्हूण ठाकरे उलयलो. अमित पाटकारान बीजेपीक 33% मतां पडटात म्हूण सांगला तो खंय विधानसभेचो आंकडो. लोकसभेक बीजेपीक रिकॉर्डार 50% मायज.
बीजेपी संवसारातलो मोठो पक्ष बी टीमीची गरज ना. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तानावडेची प्रदेश काँग्रेस प्रभारी मणिकराव ठाकरेक जाप. अमित पाटकरान बीजेपीक 33% मतां पडटा म्हूण सांगला ते विधानसभा वेंचणुकेच्या आधारार. लोकसभेक खंय 50% मायज रेकॉर्ड आसा. ओल्ड गोवा कार्यावळीक गेल्ले कडेन तानावडे उलयलो. भारतीय जनता पार्टी लोकसभेक सदोदीत जेन्ना निवडून आयले पळय, सिन्स 1999 पासून 50%च्या वयर मतां घेतात आनी त्यामुळे ते सगळे जरी एक जावन जरी लढयले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक कांय फरक पडना. भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेट फॉरवर्ड फायट करून सुद्धा दोनूय सीट मोठ्या मताधिक्यान जिखतली. आमची कोण बीन आनी सी टीम ना. भारतीय जनता पार्टी नॅशनल पार्टी देशा भितर आज राज करता. सगळ्यान जगातली नंबर 1 पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टी ही वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन इंडिया अँड इन गोवा ऑल्सो. सो आमच्या तेंच्यांनी विचार करचे, त्यांनी आपले पयलीं पळोवचें ऑर्गनायझेशन आमचें सगळें व्यवस्थित आसा आनी त्यामुळे तेंच्यांनी आपलें पळोवचें आनी आपणच पयलीं कोण ते जाहीर करचें. देशभरा भितर 195 नांवां डिक्लेअर जाल्यात. येणाऱ्या दिसांनी बाकीची नांवां जातली. तातूंत भारतीय जनता पार्टीचे सीट जो आसा दक्षिण गोंयचो सीट जाहीर जातलो आनी त्यामुळे काँग्रेसीन आमची चिंता करची न्ही, आपलें डेपॉझिट उरतलें काय कितें ही चिंता करची. बीजेपीचो म्हणयारो यतीश नायक म्हणटा इंडी आघाडी कडेन कसलेच विजन अजेंडा पॉलिसी ना. सकाळी पंजाबात झगडी असेंब्लीत थंय झगडटा, थंय विधानसभेन सुद्धा आमदारांक भायर मारतात आनी हांगा एकामेका बरोबर बसतात. गोंयचे लोक हुशार आसात आनी देशाचे लोक हुशार आसात. लोक सगळे हे पळयतात. काल अख्ख्या पत्रकार परिशदेत तांच्या बारीक पळयले जाल्यार तांचो लिडर कोण हाचो उल्लेख ना. तांचे विजन कितें ताचो उल्लेख ना. तांचे प्रोग्राम कितें ताचो उल्लेख ना. तांचे अजेंडा कितें ताचो उल्लेख ना. तांची पॉलिसी कितें ताचो उल्लेख ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी तुळशीदास च्यारी. काँग्रेस आनी बीजेपीन मोगो सोपोवपाचो यत्न केलो, पूण फाटलीं 60 वर्सां दरेक विधानसभेन मोगोन अस्तित्व राखलें आनी पक्ष घटमूट उरलो. खंयच्याच पक्षान मोगो केन्नाच विलीन करचे ना. मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयला. आरजीवाल्यांनी गोंयच्या बऱ्याक वावुरचें म्हूण सल्लो. आरे तुरेची भाशा मोगो खंय करिना. मनोज म्हणटा मोगो चुकीच्या हातान. मोगोन ढवळीकाराचे फामिली राज. तो काल पयर जे पेपराचेर येता परत परत मोगो पक्षा बद्दल आनी आरजीच्या सो-कॉल्ड लिडरा बद्दल, तर आमकां एकूच सांगी दिसता, हो मोगो पक्ष कितली वर्सां, जवळ जवळ 62 वर्सां जाली ह्या भुमीन आसा. असंख्य अशी घराणी आसा जी मोगो पक्षा कडेन अजुनूय बांदून आसा. त्या लोकां कडेन जेन्ना कळटा, कोण तरी शेतान सांगता की मोगो पक्ष आपूण सोंपयतलो म्हणून, हें साद्या मनशाचें काम न्हूच. कित्याक मोठ्या मोठ्या लोकांनी प्रयत्न केल्ले आनी तेंचे प्रयत्न सामान्यांतलो सामान्य मनीस हाडून पाडूंक शकता अशें जावं शकना. तेन्ना प्रत्येकान आपली पातळी पळोवची, आपली उंची पळोवची आनी त्या प्रमाणे उलोवचें असो आमी ताका गर्भीत इशारो दिता. केले न्ही, दिले न्ही तुमकां आन्सर. जे मोगो पक्षाचे आन्सर ते म्हजें आन्सर. म्हाका हांव 20 वर्सां जालीं राजकारणांत आसा. कितलो एक्सपोज केला कोणी पळय. ती भाशा वापरून राजकारणांत फुडें वचपाचो प्रयत्न ताणें करूं नये अशें म्हजें मत आसा. ताणें नवो पक्ष स्थापन जाला, तांकां रजिस्ट्रेशन बरें मेळना. ताणें बरें कार्य करचें आनी दाखोवचें लोकांक. कितें गोंयच्या लोकांक बरें कार्य करचें. सत्ता मेळोवपा खातीर प्रयत्न करचे. कारण तेजे कडेन बरे बरे युवक आसा. ते युवकांक बरें मार्गदर्शन दिवचें आनी गोंयांत ताणें गोंयकारां खातीर बरें काम करचें. आमी हारे तुरीची भाशा आमचे कडेन ना. आमी जे आयल्या राजकारणांत ह्या मोगो पक्षाच्या नांवार ते बहुजन समाजाच्या हिता खातीर आमी आज ह्या राजकारणांत आयल्या. 60 वर्सां जालीं हो पक्ष सातत्यान ह्या गोंयांत रुजला. सातत्यान विधानसभेत त्याचें अस्तित्व आजून आसा. 60 वर्सां जालीं एकदां सुद्दां अस्तित्व ना अशें ना तेचें. त्या पक्षा कडेन तुमी दुसऱ्याची तुलना करप, बीजेपीन काँग्रेसीन कोणी सोंपोवपाचो प्रयत्न करूना हो पक्ष. मनोज परब म्हणटा भाऊसाहेबाचो पक्ष चुकीच्या हातात आसा. ढवळीकरांचे करियर सोंपोवपाचे रिव्होल्युशनरीचे टार्गेट. ह्या ढवळीकरान जर कितें केला जाल्यार बहुजन समाजाक गुलाम केला, लाचार केला. त्यांच्या भवितव्या कडेन, त्यांच्या फ्युचरा कडेन फक्त खेळ केला.
तांकां फक्त आपल्या दाराचेर आपल्या दरबारान येवन लोटांगण घालपाक लायला. ह्या ढवळीकराचो जो फॅमिली बिझनस आसा हे पॉलिटिक्स जी MGPच्या नांवान तो करता, हो बिझनस रेव्होल्युशनरी गोन्स काबार करता. रेव्होल्युशनरी गोन्स ही घडला गोंय गुलामगिरी मुक्त करपाक, गोंय लाचारी मुक्त करपाक, आनी तेतून जशें आमी 70 करता तशेंच मडकय ह्या मतदारसंघान ढवळीकराची जी पॉलिटिकल करियर आसा, जी राजकीय कारकीर्द आसा, ही काबार करूनच आमी ओगी रावतले. टॅक्सी आनी रेंट कॅब वाल्यांक 7 एप्रिल मेरेन स्पीड गव्हर्नर बसोवपाची येरादारी मंत्र्याची डेडलायन. बसयना तांची लायसनां रद्द करपाची शिटकावणी. मजगती रस्ते अपघातांत जीव गेल्ल्यांचे 33 फामिलींक लुकसाण भरपाय दिली. प्रत्येक फॅमिलीक 2 लाख, 296 फॅमिलींक सुमार 5 कोटी 74 लाख रुपया मंजूर जाल्यात. What I am doing as a government is, for 1 month from today, I am going to give them time to install working speed governors. If you have put speed governors out of order, which were working also previously because you wanted people to speed up, please let it be something of the past. See that your speed governors work. End of 1 month from today, that is 7th of April, there will be strict enforcement being done. There will be impounding of vehicles. There will be cancellation of permits if there are any serious violations which are done twice, even if there is no there. Strictly सांगला की हांव vehicle impound करतलो, हांव permit तेंचे cancel करतलो, and you will see the action happening. मजगती रस्ते अपघातांत जीव गेल्ल्यांचे 33 फामिलीक लुकसाण भरपाई दिल्या. All the victims, so everybody who applied had an accident or death in the family, they have been compensated by giving them 2 lakhs of rupees. We have given something like almost 6 crores, 95 lakhs, that is almost 6 crore, and now today we gave about 46 lakhs. Today we gave about 46 lakhs. See, it is not enough to compensate when there are accidents, somebody dies. It is very tragic. It was a very touching moment. I was asking each one of them, and the way, the expression on their face and what they said, they are still feeling the pain after a year and a half or 2 years. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. साकोड्ड्या रगाडा न्हंयचे उदकाचे प्रदूषणाचो इश्यू तापला. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार म्हणटा एकलो नुस्तें पोसपी न्हंयचें प्रदूषण करता. ताका नोटीस काडल्या. पंप अटॅच केला. प्रदूषित उदक व्हांवून गेले. आतां उदक नितळ. ते वटेन WRD उदकाचे टँकर दिना म्हूण लोकांनी बोल्सांतले मोडून टँकर हाडले. कळश्यो घेवन मोर्चा काडपाची शिटकावणी. रगाडा न्हंयचें उदक प्रदूषित जाला म्हूण फाटले कांय दीस साकोर्डा गांव आनी पंचायतीचो बोवाळ. लोकांनी टँकरान उदक दिवचें म्हूण मागिल्ले, मात WRDन काना मनार घेवंक ना म्हूण लोकांनी स्वखर्चान टँकर हाडले. आमी 16 फेब्रुवारीच्यान कंप्लेन दिता, तक्रार दिता, आमी फ्रस्ट्रेटेड जाल्ल्या. काल आमी डिमांड केलो की आमकां जाता तितल्या बेगीन गव्हर्मेंटाची टँकरीचो उदकाचो पाणी पुरवठा सुरू जावचो म्हणून. आज तो न जाल्ल्या कारणान आमी ग्रामसभेक ठरयिल्लें की बाबा जर आमकां पंचायत ह्या दिसांनी जर दिना उदक जितल्या टायम पिरियडान, जाल्यार आमी स्वता जावन स्टार्ट करता म्हणून आमी स्वता जावन ग्रामस्थांनी 4 ग्रामस्थ, तितून आमचो गिरीश नाडकणी, विपिन नायक, हेमंत नायक आणि निलेश मापारी ह्या 4गांनी मिळून एक सध्या टँकरीचो प्रबंध केला आणि स्वताच्या स्वखर्चांनी आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांक सध्या टँकर दिवपाची ठरयिल्ली आसा आणि आमी ती ऑलरेडी सुरवात केली आहे. सो हेजेरूय आमी परत एकदा पंचायत प्रशासन प्लस आमचे PWD ऑफिस जो PWD ऑफिसर म्हणटा की उदक पिवपाच्या लायकीचें आसा आणि ताणें अजून पर्यंत तेच उदक सप्लाय करपाचो ठरयिल्लें. आमी तेजेर निशेध करता आणि जाता तितल्या बेगीन परत एकदा मागता जर आमकां विदीन ह्या 24 वरांनी किंवा 24 वरांनी जर आमकां उदकाचो जर प्युअर उदकाचो सप्लाय टँकरींतल्यान जर आमकां मेळना जाल्यार आमी आतां घागर मोर्चा जो आसा आमचे पळसुल्यो घेवन आमी पंचायतीच्या दारान तशेंच PWDच्या दारान बसपाची तयारी दवरलेली आसा. खूप त्रास जाता. ओके, आता तुमकां उदक लागीं ना, बरें पयसल्यान हाडचें पडटा आनी गाडी आसा ते हाडटा, गाडी ना तेंचे हाल ना. आता 15 दीस जाले म्हटल्यार तुमकां खूप त्रास जालो आणि सरकारान आनी पंचायतीन तुमची कांय सोय केली ना? ना, अजून कोणी काय करूच ना. थिगूर पोसपी एकल्यान आपलो वेवसाय करतना न्हंय प्रदूषित केली. सध्या ताका नोटीस काढून पंप अटॅच केला.
आता उदक खंय बरें आसा, पिवपाक ओके म्हूण WRD मंत्री सांगता. एक व्यक्तीन फिशरीज हें केल्ली, पणस, आनी त्या पणसा भितर आमी जे कोंकणीन थिगूर म्हणटात पळय न्ही, त्या थिगुराची तो उत्पन्न करतालो, पैदास करतालो. आनी ते पैदास करपा खातीर तें उदक जें भितर घेतालो पळय न्ही, तातूंत भितर म्हाका दिसता कितें मिक्स हें करतालो, पेस्टिसायड बी अशें कितें तरी. आनीक तें उदक ताणें न्हंयक सोडलें आनी त्यामुळे दूशीत उदक आशिल्ले कारणान न्हंयतलें नुस्तें सुद्दां थोडेशें मेलें. आनीक नंतर जेन्ना आमी टेस्ट करपाक धाडलें तेन्ना आमकां रिपोर्ट असो आयिल्लो आसा की तें उदक सामकें रिस्की आसा, पिवपा सारकें ना अशें म्हणून. आनी त्यामुळे आमी तेजेर बंधन घातिल्लें आसा. तागेर पंप बी अटॅच केल्ले आसात आनी पंपा बरोबरच ताका शोज कॉज नोटीस काडिल्ले आसा. पंचायतीन ताजी NOC बीन विड्रॉ केला अशें म्हणून आयकता हांव. तर एकंदरीत तो प्रोजेक्ट जो ताजो आसा पळय न्ही, ताणें करपाक जाता ना अशें न्ही, पूण ताणें तें वेगळे पद्दतीन करचें पडटलें. न्हंय प्युअर जाता, तें फ्लो जाता न्ही. जें कितें आयिल्लें पळय न्ही डर्टी वॉटर तें फ्लो जालें सगळें. आतां परत आमी सोडपाक ताका परमिशन दिवना आनी दिवचीय बी नात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी स्वप्नील तारी. कुडचड्यार BJP युवा मोर्चाचो 4 दिसांचो आमदार खेल महोत्सव सुरू. आमदार खेळा महोत्सव 2024चे थळावो आमदार निलेश काब्रालान उक्तावण केले. वेगवेगळ्या 7 खेळा सर्तीन सुमारे 1600 जाण वांटेकार जाल्यात. आमदार खेल महोत्सव 2024 कुडचड्यार घडोवन हाडला आमचे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे सगळे वांगड्यांनी. हेजे वांगडा आमचे वांगडा CCMC प्रेसिडेंट प्रदीप बाब, सरपंच कविताबाई, ZP सिद्धार्थ बाब, कुडचड्या वयलो ब्लॉकाचो म्हणजे भाजपाचो मेन ब्लॉकाचो प्रेसिडेंट विश्वास बाब, कावन्सिलर्स, तशेंच आमचे पंच वांगडी आनी आमचे सगळे यूथ आनी तुमी सगळे जाण. म्हाका दिसता हो महोत्सव करपाचो कारण की भुरग्यां मदीं एक जीव हाडपाक आनी फुडली जे आमचे खेळ जातले अशें त्यांनी पार्टिसिपेट करून कुडचड्या वयली नांव वयर काडपाक. सो आज हांव भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या सगळ्या वांगड्यांक जो आज 7 गेमी केल्या, व्हॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, चॅस, सायकलिंग, तशेंच मॅरेथॉन आनी आमचे बॅडमिंटन, हे 7 गेमी सगळे कुडचड्या वयल्या वॉर्ड वायज केल्ल्या. वाड्या वयल्यान हे टिमी आसतल्यो आनी हांकां एक उमेद जी भुरग्यांक दिल्ली आसा. म्हाका दिसता 1600+ भुरगे पार्टिसिपेट जाता, तांकां शाबासकी दिता. तशेंच युवा मोर्चा जो हांगा घडोवन हाडला 5 दिसाचो, आयच्यान 10 तारीख पासून हो प्रोग्राम बरे भशेन ते घडोवन हाडटले. आनी क्लोजिंग सेरेमनी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो आमचे पंटेबॉल फिगरेडो म्हणटा थंय आसतलो विथ द फायनल ऑफ म्हाका दिसता क्रिकेटाचो फायनल दवरून तेजे वांगडा मागीर आमचो फायनल जातलो. तेन्ना अशेंच सगळ्यांनी भुरग्यांनी पार्टिसिपेट जालेच, पूण सगळ्याचे सक्सेसफूल करपाक भारतीय जनता युवा मोर्चाचो विंग जो आसा हेंचे सक्सेसफूल ऑर्गनायझेशनान 5 दिसाचे सगळ्यांक ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तांकां बरे भशेन हो 7 गेम्स जे आसा हे बरे भशेन ते करतले विथ ऑर्गनायझींग स्किल्स. तांकां हांव शाबासकी दिता. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.